घर जमनींची प्रकरणा घरातल्या घरात मिटयनासतना कोर्टा मेरेन पावतात। त्यांना एक घाव दोन कुडकेत जातात। काणकोणाई तशेच जाला। मामलेदार जिल्लोधिकाऱ्यान प्रकरण समजिकायेन सोडोवपाचो यत्न करूनय बेकायदेशीर बांदकामा उबी रावली आणि शेवटाक कोर्टांतल्यान बडी बसली। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गांवांनी जर पळयले जाल्यार मालकी जमनीचो हक्क त्याच बरोबर रावता त्या घराचो हक्क अशा तरेचे विषय बरेचशे कॉम्प्लिकेशन लेवलाचेर पावतात। आणीक बरेचशा फावटी आपली जमीन खंय आसा किंवा आपूण जे घर बांदून रावला ते घर कोणाच्या मालकी आसा, कोणाच्या हक्काच्या जमनीक आसा हाची सुद्धा बऱ्याचशा फावटी माहिती आसना। पण जेन्ना अशा तरेची केस्तावां मामलेदार कलेक्टर त्याच बरोबर कोर्टान पावता त्या वेळाचेर ह्या केस्तावांचो वेगळ्या तरेचो परिणाम भोगचो पडटा। आणि अशाच तरेचे एक प्रकरण आयज काणकोण तालुक्यात घडले आणि काणकोणा एक गॅरेज आणि एक घर आशिल्ले मालकी हक्का वयल्यानच ते मोडपाचो आदेश आयलो आणि ते आयज मोडून उडयले। म्हाका सांगलें घर बांदलें गॅरेज बांदलें आनी ताणें इलिगल नंबर घेतलो पंचायतीचो। पंचायतीन ताका नंबर दिलो तो आमी हांगल्या घराचो प्रश्न एकदां आयलो मिस्त्री घेता पूण घेवपाक तयारी ना। मागीर सेक्शन हाजेर जाल्यार इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून केस करता ती तागेली लास्ट ऑर्डर केली ती मागीर ताणें इन्क्वायरी चालू आसतना आनी दोन गेल्ले म्हणटकीच आमी केलें कितें हायकोर्टान ऑर्डर काडली आनी कलेक्टर दिली की ह्या प्रमाणे विदीन 30 days तुमी मोडा एक मोडून काय पाहिजे ना। पूण आमी ताका जबरदस्ती मोडपा खातीर कांयच केना। गलाटीन प्रयत्न केलो घेवपा खातीर तशें मामलेदारान केलो आनी कलेक्टरान सांगलें बरे भशेन तुमी काय ना पूण तो तयार ना जालो। लास्ट हें केलां आमी कोणाची तशी मोडपाची वानगडी ना। आमची 15-20 किलो आहा आमी तांकां समजुतान 100 रुपया दितात दिल्यात आमी तांकां डॉक्युमेंट दिले पयलींचे। घर खूब वर्सां इलेक्शन कितले वर्स जाली घराक 94-95 जाणा तेज्या पयस आसते 94-95 घरा नंबर घेतलो। घरा नंबर बी आशिल्लो आनी कोर्टान केस चलताली। कलेक्टरान चलताली। आतां कलेक्टरान ऑर्डर दिली आसा गोवा तुमी डेमोलिश करूं की तुमकां ऑर्डरी बद्दल कितें दिसता? ऑर्डर मेळ्ळी ना न्ही ती दिल्ली पयली पूण ती लेट दिल्या आमकां। तुमी स्टे हाडपा बी गेल्या कोर्टान? गेल्ले पण वेळ जालो। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।